ज्युनियर इंजिनियर काय अरेस्ट केल्लो आसा तो तुमचो डिपार्टमेंट आसा तेजें कितें कारवाई? नो वी विल इनिशिएट इमिजिएट एक्शन. जे एक्शन घेवपाक मेळटा आमकां मॅक्सिमम सारकी कडकांतले कडक एक्शन म्हणटा वी विल इनिशिएट. आनी तेणी जर कोण अशें डिपार्टमेंटान जॉबाक बी लायला जाल्यार ती आमच्या हातूंत कोण ना कित्याक आमी कोणाक घेवूंक ना अजून. डब्ल्यू डिपार्टमेंटान फाटल्या 2.5 वर्सां कोणाक घेवूंक ना. तेज्या पयलीं बी त्या मनशान कोणाक आय डोंट थिंक. सो डिपार्टमेंटान आनी कोण आहे बिना आता तुम्ही कशें कळटलें पोस्टान सी डिपार्टमेंटान कोण आसता म्हाका कळ्ळें हांव कित्याक दवरता काय पयलीं थोडी तशी आनी कळटलें न्ही पुलिसां इन्क्वायरी जावं न्ही कोण आसा म्हणटा कळटलें आसता. अशे जे आशिल्ले पोजिशनार आशिल्ले ते मनीस लालच दाखोवन जॉबाची हे करप It's very bad. See, but this is what is prevailing in the society. It's very bad. I tell you, in my campus, I got 250 people, including me and my entire management members. I'm going to charge you the On the contrary, आम्ही जॉब दिल्यानंतर तांकां च्या आनी त्रातार करून धाडटात. कळ्ळें? In my political career, I tell you, in the last so many years, जॉबा संबंधी पयशे घेवपाक केन्ना हेंच जालें ना, म्हाकाच गरजूच ना. तो प्रामाणीकपणा तुगे बिझनेस वगैरे जे आहा पळय तातूंत आनी हे बरे जोडपी लोक हे अवदसा सुस्ता म्हणटा तशें हे लोकांक आपल्यालो कॅरियर पेड्यार करतात, आपली लायफ पेड्यार करतात, फॅमिलीची बदनामी आनी प्लस मागीर समाजा भितर एक कलंक विच इज व्हेरी बॅड. पूण लोकां म्हणजे खंय तरी अवेरनस जावंक ना आतां इतले 2-3 लोकां अरेस्ट केल्यात पळय न्ही ताजे वयल्यान a message has gone very serious. I appreciate Honorable Chief Minister for taking this step. In fact, it is he himself who disclosed all these facts. ताका जेन्ना त्यांचं लिंक मेळ्ळें त्या अर्देवन ताणेंच सांगलें की येस अरेस्ट जालें आनी बरें जाल्लें आसा की ह्या असले प्रकारचे सगळ्यांची आरोप तातूंत मेळ्ळी 3 जाणांक अरेस्ट केलो आनी कसल्याच प्रकारचे प्रेशराक सीएम दर हें जावं ना बावूं ना. इज गूड थिंग. आनी तशेंच जो स्कॅम म्हणटा आनी फेक डॉक्युमेंट सुद्दां पळयला की पळय ताजे पयलीं एक स्कॅम जाल्लें तें हाजें जाल्लें जमनींचें फेक डॉक्युमेंट्स करून जमिनी विकपाचें ताजेरय सीएमान सामकी बरी पद्दतीन कडक एक्शन घेतिल्लें आसा आनी त्यामुळे कितलेशे लोक भितर पडले आसात. म्हाका दिसना की आतां आमच्या गोंया भितर एनीबडी वूड डेअर टू गो फॉर दॅट सॉर्ट ऑफ एक्ट. इवन फॉर जॉब स्कॅम जे आसा पळय न्ही त्या संबंधी सुद्दां म्हाका दिसता की मॅसेज इज क्लियर की अशा प्रकारचे वायट हातूंत कृत्यां जर कोणूय आसा जाल्यार दे विल बी अरेस्ट, दे विल पुट बिहायंड द बार्स. थँक्यू.